हांवें ऑलरेडी पत्र बरयलां डीजी आनी तेजेर आनी मुख्यमंत्री लक्ष आनी म्हाका असले गोश्टी घडूं नये असल्या गोश्टी घडटा तेन्ना दुख्ख जाता आनी हांवें आमदार म्हणून हांवें ऑलरेडी PBCक हांवें पत्र बरयलां ते पूर्णपणे कारवाई ताजेर जावची पूण तरीच दुख्खद अशी घडटा ती आनी अशी घटना घडूं नये तितकें ना म्हणून बट अशें गांवांतूय क्रायम पावपाक लागले सो इट्स गांवांत सिरियस क्रायमचो विशय ते कित्याक व्हॉट इज द बॅकग्रावंड ऑफ दॅट यू चॅक न्ही गांवांत क्रायम आमच्या खंयच आमच्या भागांत असल्यो गोश्टी घडना पण जेन्ना घडटा तेजेर योग्य ती कारवाई म्हाका खात्री आसा की होम डिपार्टमेंट आनी पुलीस अधिकारी योग्य तरेची कारवाई घेतले क्रायम कॅनॉट बी आय मीन पीपल हू क्रिएट दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज हॅव टू बी पनिश्ड नो क्वेश्चन पण आमच्या सारख्या लोकांक दुख्ख जाता केन्ना केन्ना सर TCP हायकोर्टान ते ऑर्डर येयल्या 7 कोटी कितें तरी रिकवरी करा म्हणून तुमकां TCP रेट्स हाडली ते कमी 200 रुपयांनी चार्ज केले कन्वर्जन ऑफ लँड ते काय ना ते सगळे ऑलरेडी ऑर्डर्स इश्यू केले आनी डिपार्टमेंटान ते डिस्कशना खातीर दवरलेले विथ क्रेडाय आनी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स पण जे खंय रेट्स लायल्या त्या रेटा प्रमाणे कोण कोणाचे कितें जाल्या त्यो सगळे पेमेंट जातले देर इज नो इश्यू दुसरं ते युनिटी आनी कोणाक जर रेट सरकारान फिक्स केले ते रेट दिवचेच पडटले प्रश्न ते युनिटी मॉलाक काल प्रोटेस्ट जाल्लो की ते लायसन्स नासतना काम चालू जाता म्हाका खबर ना तुमी सांगल्यार हांव चॅक करता कितें विशय पण म्हाका दिसना कोण चालू करूं शकता तशें म्हाका दिसना ते एवरीबडी स्टार्ट्स अ प्रोजेक्ट वील दे वील हॅव टेक ऑल द परमिशन आय डोंट थिंक देर एनी कन्सर्न ऑन दॅट इश्यू बिकॉज अल्टिमेटली if somebody is putting on a project, he'll definitely see that he has taken all the paperwork and documents. सर तुमी उजगांव विजीट बी करतले फॅमिलीक त्या हांवें करतो फाल्यां बी त्या सायडीक कितें ते हेल्प बी म्हाका बी कालूच न्यूजान पळयता कितें आहा तें पयलीं म्हाका म्हायती तरी येवन दी सो इन शॉर्ट 10 वर्सां जाली एकदम बरी गोष्ट कारण आतांच आमी उलयताले की हे सगळे गोष्टी जे आहा की बेटी बचाव आनी बेटी पढाव हे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे इनिशिएट केल्ले प्रत्येक गोष्ट तेणी इनिशिएट केल्यार सारकी विचार करून आमचे समाजान वेगळेचे परिवर्तन आनी महिला शक्तीकरण फक्त एक नांव एक स्टेटमेंट न्हू पूण वेगळ्या तरेची एक विचारधारा घेवन आमी फुडें सरल्या आनी हे फक्त करूं शकले आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आयज सगळे चर्चा करतात सगळे महिला आमी पळयता आमी महिला फेलिसिटेशन केल्या महिला फुडें सरतात पूण हे गेले 10 वर्सां आनी ते जेन्नाच्यान प्रधानमंत्री जाल्ले खुबशे अशे विशय जे पयलीं कोणीच तेजेर टच करूं ना खुबशे अशे विशय जे चर्चेक हाडूंक ना ते विशय आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला खऱ्या अर्थान जर पळोवंक गेल्यार महिला सशक्तीकरण महिलांक वेगळ्या तरेचे समाजान स्थान आनी महिलांक प्रोटेक्शन दिवपाक आमचे देशाचे प्रधानमंत्री पावलां जे उखल्ल्या हें आमी केन्नाच विसरूंक शकना की तेंच्या खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्या देशान घडटात